आसा गोवा समग्र डॉक्टर शंभू गाडी आणि डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग सेक्शन आणि बालभवनचे डायरेक्टर श्री मनोज सावळेकर। आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो एक मेन उद्देश म्हणल्यार अनरेकग्नायज्ड स्कूल्स अशें आमच्या निदर्शनाक हाडला थोड्यांनी की गोंयांत थोडी स्कूल्स चलता जी रेकग्नायज्ड ना। आता स्कुला बद्दल तुमकां सांगता, आमची पयली ते 12वी पर्यंत स्कुलां आसा ती एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स तांचे पयली परमिशन आनी मागीर रेकग्निशन आसता। स्कुलां फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to 12th तातूंत एडेड आनी अनएडेड स्कुलां येता। आनी आतां आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या, हे आतां 3रे वर्स जातलें आनी त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे फाउंडेशनल स्टेज म्हणल्यार फाउंडेशनल 1, 2 आतां 3 जातले, म्हणल्यार पयलींची नर्सरी KG1 KG2 ही जेन्ना प्री प्रायमरी आमी पयलीं म्हणटाले ती रेकग्नायज नासताली। प्री प्रायमरी स्कूल जी गोंयांत आसा ती आमी फक्त रजिस्टर करताले, सो दे वर ओन्ली रजिस्टर्ड। आतां ते नॉर्मल स्कुलिंगा भशेन जाल्ल्या कारणान ही प्री प्रायमरी स्कूल जी आसा नर्सरी KG1 KG2 हांकांय रेकग्निशन घेवचें पडटलें। आमी एक गुरुकुल विश्व म्हणून ऑनलायन ॲप 2 वर्सां फाटीं सुरवात केला आनी त्या ॲपांतल्यान ह्या प्री प्रायमरी स्कुलांक जांकां कोणाक प्री प्रायमरी स्कूल चलोवपाक जाय तांणी पयलीं एप्लाय करून परमिशन घेवपाक जाय आनी हें परमिशन मेळटकीर मागीर परत सगळे तांचे कडेन फॅसिलिटीज आसा काय ना हें पळोवन तांकां रेकग्निशन दितलें। आतां थोडी ही शाळा आतां प्री प्रायमरी ती घरांनी चलता, खंयच्या एका रुमान असल्यो प्री प्रायमरी शाळा चलता। हांव अंगणवाडीचें उलयना, हांव प्री प्रायमरी नाल्यार पूर्व प्राथमीक शाळेचें उलयतां। आनी पेरंट्स भुरग्यांक त्या असल्या शाळांनी जांकां गव्हर्मेंटाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे कसलेंच परमिशन ना थंय धाडटात आनी मागीर 2 वर्सांनी ते रडटले कित्याक तांकां कळटलें की हे स्कूल आमी ज्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक घालो ते रेकग्नायज ना। त्या खातीर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या। आतां हे नर्सरी KG1 KG2 प्री प्रायमरी जे आमी पयलीं म्हणटाले ताका पयलीं परमिशन आमी प्रोविजनल परमिशन दिला, कित्याक आमी रेकग्निशन केन्ना दिवपाक शकतले ते जर ह्या गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्सान एमेंडमेंट करतकीरूच आमकां ते परमिशन दिवपाक मेळटलें आनी रेकग्निशन। सो त्या खातीर आमी जेंचे कडेन सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्हानसो प्ले ग्रावंड अश्यो ज्यो फॅसिलिटी सेपरेट बॉयज गर्ल्स टॉयलेट अशें आसा तांकां प्रोविजनल परमिशन आमी दिलां। आनी मागीर बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज जर आसल्यो आनी त्या भायर आनी एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा ते ह्या स्कुलांनी NEP इम्प्लिमेंट करपाची सगळी तयारी केल्या जाल्यारूच तांकां आमी परमिशन फूल प्रूफ परमिशन दितली। सो SCRTन एक कमिटी जातली आनी हे पंचकोशात्मक जे शिक्षण आसा ते दिता काय ना हे पळोवपाक एक टीम आसतली, ती टीम विजीट करतली आनी मागीरूच ह्या स्कुलाक रेकग्निशन मेळटलें। हो प्रोसिजर जावपाक मातसो टायम लागतलो, त्या खातीर आमी हांकां प्रोविजनल परमिशन दिल्लें आसा। सो हांव पेरंट्सांक सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या शाळेन जेन्ना तुमी एडमिशनाक वता तेन्ना पळयात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे रेकग्निशन ऑर परमिशन आसा काय ना ते। जर रेकग्निशन ना, परमिशन ना जाल्यार त्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक एडमीट करूं नाका, ते शिक्षण फुडल्या खंयच्याच एडमिशनाक आमी कन्सिडर करचें ना। तशेंच हांव त्या स्कुलाकूय जे आपल्या स्कुला चलयता गॅरेजीन किंवा खंयच्या एका रुमान स्कुला चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी परमिशनान एप्लाय करचें आनी जर तेंचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज घेवपाची जर कुवत आसा जाल्यारूच असली स्कुलां स्टार्ट करची, कित्याक फुडें नाल्यार तांचेर जर सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपाची पॉसिबिलिटी ना जाल्यार त्या भुरग्याचे भवितव्य कडेन ते खेळटा अशें आमी धरतले। सो हांव सगळ्या आपल्या स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता की जर ते इल्लिगली स्कुलां चलयता जाल्यार तांणी ते बंद करचें। थोड्याच दिसांनी
आमचे तालुका लेवल ऑफिसर्स, झोन लेवल ऑफिसर्स सगळे सर्वे करतले आणि अशें जर स्कूल खंय आसा जाल्यार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक आतां स्टार्ट करतले, कित्याक एज पर रूल इल्लिगली असले स्कूल चलोवप इज पनिशेबल ऑफेन्स. ताका फायन आसा, 50,000 पर्यंत रुपयाची फायन आसा. आणि जर आमी सांगले तरी आसतना स्कूल चलयले जाल्यार एवरी डे 10,000 अशी ती फायन आसा. सो उगीच कोणाक त्रासान घालपाचें तर त्या पेरंट्सांक ऑर जे स्कूल चलयता अशें आमकां हें ना, आमची इच्छा ना. पूण जर तशी गरज पडली जाल्यार जे भुरग्याच्या भवितव्या कडेन खेळटा तांचेर आमी एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. सर अशी कितली स्कुलां आसा आनी खंय आसा हे तुमी रेकॉग्नायज केल्या? ना, अजून पर्यंत तशी डिटेल स्टडी हांव करूंक शकना, कित्याक थोडी स्कुलां अशी आसा जी नॉन फॉर्मल एज्युकेशन शिकयता. नॉन फॉर्मल एज्युकेशन आमच्या पर्व्यून येना, सो त्या खातीर जर ते नॉन फॉर्मल एज्युकेशना खातीर इन्स्टिट्यूशन चलयता जाल्यार आमी ताचेर कांयच एक्शन घेवंक शकना. पूण ते जर फॉर्मल एज्युकेशन जर शिकयता जाल्यार आमचे परमिशन आनी रेकग्निशन मस्ट. सोडून 2 कॅटेगरी ऑफ स्कुलां, एक नवोदय विद्यालया आनी दुसरें केंद्रीय विद्यालया, ते सेंट्रल गव्हर्मेंट परमीट करता. बाकीची सगळी एडेड आनी अनएडेड स्कूल्स तांकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनचे परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी. So one more thing is that it's almost since you are trying to make awareness, but how you all came to conclusion, Baba, these schools are going on, and so much to Cholta, even the why education department has not taken any action on until now and awareness for them. I have received one complaint, that is why I have to take this. Complaint stating what? One complaint has come from one politician because that child who was admitted in one school is not getting admission in the other school. So he approached me. I said that is not a recognized school. So that is how it came to light. So since somebody came to you with the complaint, no parent came to me. One politician has approached me with a note. But were you all aware that these things were going on earlier? No, we were not aware. Because we are at the end of the academic year. Exams started exam it should have been at the starting of the academic year, to the end of the academic. So आता कोणी स्कॉलान गेल्या पळय अंतरीण काबार करता तेंचे कितें जाता? See, very old issue now. There is no big issue because as per the Right to Free and Compulsory Education Act, up to 8th standard, even if the child has not gone to any school, we can admit that child in any school. There is no issue. So even if they have gone to a school which is not recognized, we can admit that child in any school. The issue is some of these schools are affiliated to the boards which are not Indian. They claim that they are affiliated to some foreign board. But let me tell you, affiliation to any board comes only at the 9th standard, not prior to that. So म्हणजे पहिले जे 9th स्टँडर्डच्या पहिले जितले स्कूल्स फॉरेन बोर्डाक एफिलिएटेड म्हणटा आनी चलयता दॅट इलीगल यू टू से. See, whether you are starting nursery or first standard or 5th standard, as per the current situation, सध्या कशें आसा नर्सरी KG1 KG2 प्री प्रायमरी ते आमी परमिशन आनी रेकग्निशन दिनाशिल्ले, आमी फक्त रजिस्टर करताले. फर्स्ट ऑनवर्ड्स आमचे परमिशन एज पर रूल 31 कंपल्सरी आशिल्ले. फर्स्ट स्टँडर्ड, 5th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड आनी 11 जेन्ना कोणाक आमी परमिशन दिला तांकां रेकग्निशन आसा. हे स्कुलां आमी पळयता, पूण त्या भायर थोडी स्कुलां अशीं आसा which are not even permitted. एक परमिशनान एप्लाय केले, इट डजंट मीन दॅट अ स्कूल इज परमिटेड. ताका प्रोसिजर आसता. आमचे कडेन प्रत्येक वर्सा 70 ते 80 एप्लिकेशन जाता फर्स्ट स्टँडर्डाक, 5th स्टँडर्ड आनी 11th मेळून. आमी एवरी एप्लिकेशन आमी प्रोसेस करता आनी प्रोसिजर कितें आसता, आमचो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आमी घेता, थंय क्लासरूम आसा, ग्रावंड आसा हें पळयता आनी त्या भायर सभोवताच्या स्कुलाचें आमी नो ऑब्जेक्शन मागता. ऑब्जेक्शन और नो ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन जर कोणाचें आसा तें आमी आवटरायट रिजेक्ट करता. दुसरो पॉयंट ऑफ रिजेक्शन इज कोणूय प्रायमरी स्टार्ट करपाक मागता इंग्लीश मिडियम, आमी रिजेक्ट करता बिकॉज गव्हर्मेंटाची पॉलिसी अशी आसा प्रायमरी एज्युकेशन शूड बी इन लोकल लँग्वेज, कोंकणी मराठी. आतां तरी आसतना थोडी अनएडेड स्कुलां आमी इंग्लिशीन दिल्ली आसा. तुम्ही म्हटलं तर प्रोविजनल हे दिला सध्या प्री प्रायमरी प्री प्रायमरी बरोबर, ते प्रोविजनल दिला ते आता दॅट इज व्हॅलिड.
ना इट इज नॉट फायनल. पुढे फायनल केन्ना जातले? फायनल म्हणल्यार आमी पळय कितें जालें जेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयली तेन्ना थोडे ऑलरेडी प्री प्रायमरी स्कुलां चलयताले. आमी तांकां ती बंद करा म्हणून सांगूंक शकना कित्याक दे वर डुईंग अ गुड जॉब. बरें थोडी फर्स्ट फ्लोराचेर चलताली, थोडी गॅरेजीन चलताली, म्हणजे तो आमी तांकां टायम दिला की सफिशियंट टायम मेळटकीर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करचें आनी मागीर तांकां टायम मेळटलो. परत तुमी इन्स्पेक्शन करतले? हय, आमचे इन्स्पेक्शन फिजिकल इन्स्पेक्शन जातलेच. क्लासरूम, टॉयलेट हे ते आसा काय ना. त्या भायर एकाडेमीक इन्स्पेक्शन जातले SCRTचे. ते NEP सारखे इम्प्लिमेंट करता काय ना ते पळोवपाक, मागीरूच रेकग्निशन मेळटलें. फॉरेन जे एफिलिएटेड म्हटलें कित्याक आतां खुबशे गोव्यान फॉरेन एफिलिएटेड स्कूल्स म्हणून रावन जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. एफिलिएशन टू बोर्ड केन्ना येता? 9वेच्यान, तेच्या पयलीं न्ही. सर तुम्ही एक्शन केन्ना घेवपाक चालू करतले? आता तुम्ही हे केला अवेअरनेस केला, बट एक्शन केन्ना जातले? भुरग्यांचो फ्युचर पिड्यार जाता न्ही हेतून. जर तेणे आफ्टर 9 जर तेणे थंयच कंप्लीट केलें जाल्यार भुरगो त्या स्कुलान शिकून जर इंडियेच्या भायर वता आमकां काय करूंक शकना न्ही आमी. तुमकां ती एक केस येयली की ताका एडमिशन फुडें मेळना जालें, अशें जर फुडें येवपाक लागले मागीर तेंची फ्युचर पिड्यार जातली. त्या खातीर अवेअरनेस केला आनी अशे जर केसी आसा ते फॉर्मल स्कूल चलयता म्हणून प्रूव जाले जाल्यार एक्शन घेवचें पडटलें. पूण फाल्यां समज ते क्लेम करता आमी फॉर्मल शिकयना, नॉन फॉर्मल शिकयता जाल्यार आमी काय करूंक शकना. पूण एक सरप्रायझींग तुमच्या सायडीच्यान म्हणटा पळय इट वॉज एनी अदर इशू. सलमान यू आर टॉकिंग अबाउट एड्युकेशन, स्पेशली अबाउट स्टुडंट्स, यंग चिल्ड्रन, आनी तुमचे कडेन कांयच डेटा ना बाबा कितले फॉर्मल इनफॉर्मल. तुमी अवेअरनेस करता म्हणटा पूण डेटा कितें आसा? आमचे कडेन डेटा फूल आसा. कितले डेटा आसा आमचे रेकग्नायज अनरेकग्नायज कडेन हांव डेटा कसो मागता? पूण कोण चलयता ती खबर ना. तुमी because they have not approached us. Hey, how can I ask data from a person who has not even approached me? Whether they have approached or not approached, पण तुमकडे ऍटलीस्ट आउटसाइड भितरल्यानचा इन्फॉर्मेशन पण आसता न्ही सर. तुमच्या तालुका लेवल ऑफिसर्स आहा म्हणटा तुम्ही. आमचे डेटा आसा पळय दॅट इज फ्रॉम द रेकग्नायज स्कूल्स. कितले भुरगे शिकता, कितले बॉयज, कितले गर्ल्स सगळे आसा, पूण ऑफ अ रेकग्नायज स्कूल. नॉन रेकग्नायज स्कुलाचे आमचे कडेन कशें आसतले? आता तुमच्या कडेन कोण पॅरेंट देखून येयलो जाल्यार येवना म्हाजे कडेन. पॉलिटिशियन देखून येयलो जाल्यार म्हाजे कडेन कंप्लेन येयल्यो देखून जाल्यार तुम्ही तुमच्या सायडीच्यान कंप्लेंट म्हाजे कडेन येवना. आतां फर्स्ट टायम म्हाका कंप्लेंट पावल्या. हाजे पयलीं म्हाका एकूच कंप्लेंट. बिफोर दॅट यू आर वन अवेअर नो बाबा अशें चल्ला म्हणून गोंयान. नो कंप्लेंट हॅड कम टू मी. नो कंप्लेन इज वन साइड बट यू ऑल वर नॉट अवेअर. See, we were aware, but they are running the school for foreigners. Those students. But you all were aware. Yes. So why you have not taken action? Because they see when we go to inquire, they say that we are not running a formal school. But How they can are, I? sir, if you all are aware something is running, they are running inside your state, no sir? Definitely, but they are not running formal school. So. पेरेंट्स कशें करतले ते रजिस्टर्ड आसा काय ना? पळय आमी इन्स्ट्रक्शन दिली आसा. रेकग्निशन परमिशन आसा पळय किंवा प्रोविजनल परमिशन ते डिस्प्ले करपाक. सर एक गजाल आता इंटरनॅशनल स्कूलचे अशी आहा पळय जे फॉरेनर शिकयता ते कोणाचे पेरंट्स दिसता की बाबा आपलो भुरगो इंटरनॅशनल स्कुलान शिकचो ते रिकॉग्नायज आहा काय ना रिकॉग्नायज त्या पेरंट्साक कशें कळपाचें? सर्टिफिकेट परमिशन बट तेच जर तुमी एक ऑफिशियली चेक करप अशें दिसना तुमकां? तुमच्यो व्हिडिओ वायज तुमची हे आसता पळय एडीआयज आसता न्ही तालुका वायज. आमी गेल्ले आतां हाज्या पयलीं आमकां ते सांगता इट इज नॉट अ फॉर्मल स्कूल. सो वॉट कॅन आय डू? सो तुम्ही ते नोटीस मारप न्ही की भायर तेंचे बाबा दिस इज नॉट फॉर्मल स्कूल. तुम्ही भायर एक नोटीस मारची अशें दिसना? हांव कसो नोटीस भायर अशें दिसना. हय बट कोणाक रायट आतां पळय आय कॅनॉट गिव इन्स्ट्रक्शन टू केंद्रीय विद्यालय. ते खबर आसा न्ही सर केंद्रीय विद्यालय नॅशनली हे म्हणून. हांव सर्क्युलर जे काडटा हांव इन्स्ट्रक्शन दिता ती कोणाक काडटा? स्कूल्स रेकग्नायज बाय अस. ताचे दुसरे भायर कशें काडटलो हांव? पण सर इलिगॅलिटीज आसा न्ही. हय पण इलिगॅलिटी जाल्यार कोणा कडेन कंप्लेंट करपाचें आसता? एज्युकेशना कडेन. आमकां अजून पावना न्ही तूं कंप्लेंट. आयज अवेअरनेस करता आसतना कोणाक सांगचें पडलें तुवें? लोकांक सांगचें पडलें बाबा हें लिगल हें इलिगल. एक्झॅक्टली तुका सांगतलो कोण तुमी न्हू. तेच सांगता न्ही. दॅट इज वाय आय कॉल्ड सो फॉर सांग न्हू खंयची इलिगल आनी लिगल आहा ती. सो अनलेस आय मेक अ प्रॉपर सर्वे हाव कॅन आय टेल यू? सर केन्ना पर्यंत जावं शकता सर्वे? केन्ना मेरेन जातलो विदिन नेक्स्ट 15 days to 1 month we will try to complete a survey. आता मेरेन सर्वे कित्याक जावंक नाशिल्लो? तुम्ही सर्वे करून येयले जाल्यार बरें जावचें ना जालें. बरें लोकांकूय सांगतलो जाता. जाल्यार म्हाका हे
जे नोट मेळ्ळा पळय इट इज डेटेड just for your information dated 14th of February आणि म्हाका तो 6 तारखेक मेळ्ळा म्हणजे काल dated 14th February 25 but I have received no I will not disclose that I have received it on 6th काल. Sir, why don't you ask your own schools to display on their boards that they are recognized as they work? No, sir, सगळीकडे not all schools are having that board. सगळीकडे असणार सगळीकडे नसता एफिलिएटेड टू गोवा बोर्ड आणि सगळे स्कूल ना सर. Okay, would you come? सर सगळे गोवा बोर्ड ना न्हू, थोडे CBSE आहा वेगळे वेगळे बोर्ड आहा. एफिलिएटेड टू CBSE म्हणा आणि एज पर रूल कोणूच खंयचोच बोर्ड स्टेट गव्हर्नमेंटाचे परमिशन असल्या शिवाय एफिलिएट करना. Would you come to press conference once again once you do a full survey? Definitely. At least I to will do inform. that. Yes, I will do that. With the number of schools which are recognized. Yes. So that at least you can make aware the parents. Correct. I'll do that. सध्याक तुम्ही जे प्री प्रायमरी स्कूल्स आसा तांकां सगळ्यांक तुम्ही रजिस्टर करपाक लायता मीन्स परमिशन रजिस्टर ते Permission. 700 वयर प्री प्रायमरी स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड आशिल्ले पण ते आमी फक्त रजिस्टर करताले ताका व्हॅल्यू काय ना. आता जेन्ना ते स्कूल एज्युकेशनाच्या एम्बिटान येतले तेन्ना तांकां परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी जातलें आनी रेकग्निशन हांव वगीच ताका दिवंक शकना कित्याक पयलीं रूल एमेंड करचो पडटलो. सो त्या खातीर पयलीं आमी प्रोविजनल परमिशन दिला आनी तितलो तांकां टायम मेळटलो टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर. फाल्यां दे शूड नॉट गो टू कोर्ट सेइंग दॅट दे वर नॉट गिवन टायम आनी हे आमी 1.5 वर्स फाटीं जाले. Our target was May 25. Maybe we can extend by another year. कित्याक infrastructure कशें create करप is not easy. So सगळ्यांक ते premises बी मेळचे ना. So we are liberal. We will give them sufficient time. But once nursery KG1, KG2 जे आता foundational level 1, 2, 3 जातले तांकां ते infrastructure will be mandatory. Ground ल्हानसो आसचो पडटलो, classroom आसचे पडटले, separate boys and girls toilet आसतले co-ed institution and there will be no relaxation. So after 15 days. इतून आसची ना 15 days to 1 month I can say. कित्याक बाकीची आता assembly No, after 15 सर तुम्ही days. मेन्शन केलं पळय ते गॅरेजींनी शिकयता थोडे रुमांनी शिकयता पण ती हे जे क्लासरूम आसता पळय सफिशियंट आसपा जाय, बरें आसपा जाय न्ही भुरग्यांक शिकता पण गॅरेजीन शिकप हे सारकें कशें दिसता तुमकां? सारकें न्ही. त्याच खातीर हाज्या फुडें जेन्ना आतां सद्या ताका लॉ ना न्ही प्री प्रायमरीक आमचो कांय रूल लागना. रूल लागता ते फर्स्ट स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स. सो जेन्ना आमी ते एमेंड करतले आनी प्री प्रायमरीकूय आमकां रिक्वायर म्हणून रुल्सान येतले तेन्ना ते इम्प्लिमेंट करूंक शकतलो. रायट नाव इफ आय टेल देम दे विल आस्क मी अंडर वीच प्रोविजन यू आर आस्किंग फॉर दिस. So your findings remains once you do a complete survey. समज तुमकां इतली मेळ्ळी. Those fines, complaints, everything will follow. Yes, definitely. Procedure करतात पडटलो न्ही. As per Goa School Education Act and the rules, and there were RT, right to free and compulsory education. There is clear provision. But if it is pre-primary, RT doesn't cover that. RT is from 1st to 8th. But what happens to those students then? See, students, you need not worry. As per the rule, if somebody is running the school illegally, it is the duty of directorate to shift the students to a regular recognized school. Student will not be at a loss. पण अशें म्हणून मुद्दम पॅरंटांनी थंय धाडपाचें ना. देर इज अ प्रोविजन. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. एंड अगेन एज आय मेन्शन टू यू अप टिल 8th स्टँडर्ड इवन इफ दे हॅव नॉट गॉन टू एनी स्कूल नो नीड टू वरी. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. आता कितली रजिस्टर्ड प्री प्रायमरी स्कूल? प्री प्रायमरी स्कूल रजिस्टर्ड मोर दॅन 700 आसा रजिस्टर्ड आनी ऑनलायन एप्लाय केले आमकां अरावंड 800 समज 800 प्लस एप्लाय केले तेजी करेक्ट एप्लाय केले ऑनलायन. तातूंचे आमी मोर दॅन 400 फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेतला. But do they have like all facilities which you are No. talking about? That is why we are giving them provisionally. So provisional कितने दिले? More than 400. So out of 700. Out of 700 plus. Provisional. Because we have to give them sufficient time to create the overnight का जाना नहीं. So at least 1-2 years we had to give because they are doing a good job. But So not for English, न्ही? English एक ना.
प्री प्रायमरी लँग्वेज आमी वचूना. दॅट वील बी डिसायडेड बाय द कमिटी वीच वील विजीट अँड दे वील मेक शुअर दॅट कितें हाजे पयलीं कितें जातालें लँग्वेज बी मागीरूच जातालें. प्री प्रायमरी वॉज ओनली प्रेपरेशन ऑफ द चायल्ड फॉर नॉर्मल स्कूल. ते फक्त प्ले वे मेथड आसताले. आतां प्ले वे मेथडा बरोबर लँग्वेज आनी न्युमरल्सूय ते न्युमरल इंग्लिशीनूच आसतली. खंयचीय कोंकणी मराठी इंग्लीश कितें जाल्यार the same numbers will be used. But local language, yes, we are for Kokani or Marathi. सर अनएडेड स्कूल असतात ती फीज ऑर्डर बघा ती अप्लाय करता. अनएडेड स्कूल असतात ती फीज ऑर्डर बघा ती कोणी अप्लाय बी केला तुमकां. अनएडेड स्कूल आतां पळय प्रत्येकान बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ एकेडमिक इयर फी स्ट्रक्चर एप्रूव करून घेवपाक जाय डायरेक्टरेटाक आनी ती रेग्युलरली येता तांची. आनी ड्यू टू हायकोर्ट जजमेंट मॅक्झिमम परमिसिबल हायक इज 15%. 15%च्या सकयल जर हायक आसा जाल्यार वी परमीट. मोर दॅन 15% आसा वी डोंट परमीट. सो बट आमचे जे एप्रुवल आसता इवन बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ एकेडमिक इयर ते तांणी डिस्प्ले करपाचें आसता. एप्लिकेशन आयल्या तुमकां किती वर्सां रेग्युलरली आसता चालू आसता ते कोणूच ते हँडल करता. एवरी इयर एवरी स्कूल हॅज टू एप्लाय फॉर फी स्ट्रक्चर एप्रुवल. आणि रोबोटिक अँड कोडिंग ह्या वर्सा प्रायमरी स्कुलान बी एप्लाय जातले ना. रोबोटिक कोडिंग एंड रोबोटिक 6th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्सूच जाता आनी ताच्या पयलीं ना पॉसिबिलिटी ना. तेका एक्स्ट्रा कितें ते अशें कित्याक कोडिंग एंड रोबोटिक्स इज फ्री. गव्हर्मेंट एडेड स्कुलान इट इज फ्री. पयशे एक पयसो दिवपाची गरज ना. अनएडेड स्कुलान अनएडेड स्कुलान ते एप्लाय करता. अनएडेड स्कुलान जर तांचो हांवें डिस्कस केल्ले डॉक्टर विजय बोस्टिसा कडेन हू इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अनएडेड स्कूल ते एडॉप्ट करूंक शकना. ताका पेटंट आसा. सो इट इज स्कीम ओनली फॉर गव्हर्मेंट एंड एडेड स्कूल. ओके सर रिओपन एप्रिलान जातलें स्कूल रिओपन सद्या सर्कुलरा प्रमाणे 1 एप्रिलाच्यान. आनी ऑब्जेक्शन अशें स्कुलांनी कोणें कांय दिवना न्ही. स्कुलांनी ऑब्जेक्शन तशें कांय दिवना. थोडे पीटीएचे आमकां सजेशन्स आयल्या. थोडे म्हणटा 1 वीक जातकीर करा. थोडे म्हणटा जुनान 15 तारखे मागीर करा. सगळ्याचे ओपिनियन ते. बिकॉज सी हे डिसिजन आसा पळय न्ही ते कमिटी ऑफ एज्युकेशनिस्टांनी मेळून घेतला आनी गव्हर्मेंटान ते एप्रूव केला. सो पयलीं पळया न्ही कशें आसा ते. उगीच कशें पयलींच बोवाळ कित्याक आमचे सेक्रेटरी सर जर सदांच सांगता की आपूण फिडबॅक घेता भुरग्यां कडल्यान आनी भुरग्यांक कांय प्रॉब्लम ना. भुरग्यां म्हणटा आमी एप्रिलान ग्रावंडार वचून खेळटा आमकां काय गरमी जायना. हय बरोबर. पूण आमचे स्कूल चलना न्ही मार्चान. Parents were also talking about e-books. तुमकां रेडी ना म्हणते पयर सांगताली ती आसा तुमकां रेडी. ई बुक रेडी आसा आनी डायरेक्टर SCIT इज व्हेरी कॉन्फिडंट स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं बुकां स्कुलान पावतली. फिजिकल कॉपीज. So how long holidays they will have this time? हॉलिडेज पळय हॉलिडेज सदां एकूच म्हयनो आसतालो मे म्हयनो. आतां कांय चेंज जावना. मे म्हयन्या हॉलिडे आसतलेच सगळ्याक भुरग्यांकूय आनी टिचराकूय. पूण जर एप्रिलान जेन्ना तुमी स्कूल स्टार्ट करता आनी मेन तुमी सुटी जाले 1 म्हयनो तेंची स्टुडंट लिंक तुटची ना स्टडी करपाक. मदीं तो व्हडलो गॅप जातलो 1 म्हयन्याचो. हे परत जुनान तुमी स्टार्ट करता. पळोवया जाता जाल्यार मागीर वील गो टू कमिटी अगेन आनी मागीर वी कॅन रिथिंक. एटलीस्ट ट्राय करुया न्ही. कित्याक पयलींच नेगेटीव कित्याक उलोवया. लेट अस ट्राय. लेट अस बी पॉझिटीव. आतां कोविडाच्या वेळार पळय तुमी म्हाका सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केलो. पीपल वर एप्रिहेन्सिव कितें जातलें. सो दॅट टायम यू सपोर्टेड मी. नाव ऑल्सो यू सपोर्ट मी टू गिव पॉझिटीव. आतां काल पयर आमी एक सर्कुलर काडला कितें भुरग्यांनी कॅनवास शूज घालचे म्हणून. 90% लोकांनी एप्रिशिएट केला. तरी आसतना थोडे म्हणटा न्ही डायरेक्टराक कमिशन मेळटलें आनी कितें. हांवें कितें शूजाचें हें शॉप केला आनी हांवें कितें आमको ब्रँड म्हणून कितें रेकमेंड केला ना. न्ही इट इज सोनली इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट. पेरंट्साचे तो लोक कंपेर करता. तो एडिडास घालता. दीस डिफरन्स वील बी एलिमिनेटेड. तातूंत नेगेटीव कांय ना अशें म्हाका दिसता. तुमी म्हाका सपोर्ट करता अशी म्हजी अपेक्षा आसा आनी तुमी करतले. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.